युत्तफ GSB वीक्षकांक सर्वांक मेगेल नमस्कारू. हांव बेंगळूरांतकून मोहिनी डिपै उलयतास. आतां उलोवचे उद्देश कसन म्हळ्यार बेंगळूरांत ऑगस्ट 5 तारखेक एक विशेष कार्यक्रम आयोजन केला. ते येद्दोळू स्वामेल चातुर्मास आशिल्ले कडेन जायनिकी म्हूण हांव लेखता. तुमकां सगळ्यांक गोतस आतां हांगा स्वामेल चातुर्मास चलतरस मस्त रितीन आमगेलें संघटन जातस GSBचे. तशें देखून हें एक उद्देश कसो म्हळ्यार आमगेलें GSB पारंपरीक खाण जेवण त्यात आतां युवा पिळगेक पुरो कळका तांकां तें कळिता येवका म्हळ्यार एक उद्देश आरी. न्हय जाल्यार आतां कशें गेलां म्हळ्यार युवा पिळगे चड विदेशी खाण न्हय तर जाल्यार उत्तर भारताचें खाण तांतूची चड आसक्ती दाखयतरसाची. आतां आमगेलें खाण जेवण आमी आतां आमगे चेडवाल कळिता हाणी जाल्यार मुखारसून तें नाची जावचें पुरो एके उणी जावचें पुरो ताजी स्वाद आमकां गोतस जाल्यार आमी तें आमगे चेडवांक हाडोवका म्हळ्यार एक अभिप्रायान आतां हें आयोजन केलां. हांत भितरी खाण जेवण म्हळ्यार खाणा आयटम्स पुराय जेवणा आयटम्स पुराय लायक सांजे सादारण 4 देखून रात्री 10 गंटे ताईं करचेस. तांत भितरी आमगेलें कसन म्हळ्यार आमगेलें वैविध्य कसन म्हळ्यार आमगेलें एक्चुअली खाण जेवण म्हळ्यार पुराय एक वैज्ञानीक रितीर आसा. आतां आमी म्हणटाची कार्बोहायड्रेट जावका फायबर जावका मागीर प्रोटीन जावका म्हणटाची पण आमगे शीत दाळी तोय आनी हांत प्रत्येक आमगेलें वैज्ञानीक जावन आमगेलें खाण केलें आसा. तशें देखून फुडली जन पण आरोग्य आसाची आतां बरी पुरा डायट चार्ट कोण फॉलो करनाची इतें म्हळ्यार तितलें वैचारीक आशिल्लें तांतू. आनी आमगेलें कसो म्हळ्यार पावसाळीक विंगड आयटम वैशाख विंगड आयटम म्हळ्यार ते खाल्लेले आयटमा वयर आमगेले आरोग्या वयर वायट प्रभाव पडूं नजे. ताजे बदलाक आमगेलींची आरोग्य सुदारसका म्हळ्यार एक अभिप्रायान म्हालगड्यान एक सेट केलां पावसाळी खाण जेवण अमकें. आनी तेन्ना प्रकृतीन कसन मेळटा पळय खंय खंय सोदून वचका म्हणना हाता मेळचें आशिल्लें हांतूची रुचीची खाण जेवण तांणी आमकां एक वाट दाखोवन दिल्या ते आमी फॉलो करता. आतां मस्त घरांत पुराय म्हालगडे मस्त उमेद दाखयनाची तांणी चेडवां तें प्रिती चेडवां हें प्रिती म्हण जाय जाल्यार भायर तान हाडून दिता चांगली दाखोवन जाय जाल्यार आतां पुराय सुलभ आसा बशिल्ले कडेन ऑनलायनार सांगल्यार मेळटा जाल्यार ते आमी चेडवांक एनकरेज करूंक नज ते प्रोत्साहन दिवचें नज आमी घरकड करचें आशिल्लें कोरका तेन्ना तांणी खावन खाताची सांतान कोरकाची केची अभ्यास कोरका. आमगेले दाळी शीत की पुरा आनी आमगेले उपकरणी कितले सिंपल तांत मसालो ना गळें येवचें ना एसिडिटी ना कसलें ना ते पुरे तांकां एक पाटी चेडवांक आमी बरी खाण जेवणांत न्हय तांतू भितर कसन सकड आसा आमगेले हेल्थाचे विचार कसन आसा म्हण तांकां सांगल्यार तांकांय मना वता तांणी प्रयत्न करूं पुरोचे. आनी इतलें वैविध्य ते गौडसारस ब्राह्मीण कम्युनिटी मात्र स्कीम लेखता आमी पाळ मूळ प्रत्येक एक इडली जाल्यार पळय आमी खोट्या पानां घालून कितलें रुच कोन्न तें खाता पळय आनी हायजिनीक म्हळ्यार तुका इडली दोनी घसका म्हणना पानां तूं शिजोवन अशी पुरो मस्त तांत भितर आंतर्य हें आसा भितर तांत विचार आसा जाल्यार आमी त्या पुरो आज काल मनाक व्हरनाची. आनी मुख्य जावन आमी म्हालगडी आमी हॉटलां वचचें तें ऑर्डर करचें हें करचें कशी घरकडीची दिसा येता कमी आतां पळय तांबडी कय गोज्जू कय भारत कय घश कय कितले नमुने वेरायटी आसा सासम कय आनी सांगून गोतना नातिल तितले सकड आमगेले आमचे भितर सार कितले नमुने सार आसा पुरा नमुन्याचे आमी खंयच्यान आमी मागशी पणीची आमगेले मस्त विस्तार आसा खाण जेवणा क्षेत्र जाल्यार तांत भितर आतां म्हाका दिसता एक 25 शतप्रती आसा कितकी गोतना म्हाका. आनी इवन सुमार जाणां हांव निमगेलां अयो म्हाका आयकून गोतना पेंडार आयकून गोतना गोंट आयकून गोतना म्हणटाची. तशें देखून तें एक अळीसूट नशीशी वच्चा नज्ज तें आमी जालें तितलें हें कोरका पुनरुत्थान म्हणटा पळय म्हळ्यार तें एक वैरी हाडका आमगे खाण जेवणाचें एक म्हूण सांगून आतां तें आयोजन केलां. आतां मुख्य कसा म्हळ्यार हें ऑगस्ट 5 तारखेक सांजे 4 देखून 10 तुमी केन्नाय येयाची तुमकां वैविध्यतेची खाण मेळटा आनी तुमी त्या खंडिताची
खुश पावताची म्हण लेखता तुमगेल्या फ्रेंड्सांक सांगायची तुम्ही येयाची कुटुंबाची येयाची आणि हो कार्यक्रम हांगा स्वाम्याले आमगेल वास्तव आशिल्ली मी ती खंडित जावन यशस्वी जाता म्हणाले म्हाका एक धैर्य स आम्ही हांगाचे देव पार्थसारथी स्वाम्याले व्यासर गोपती सकड देवाले प्रार्थना कोरका इथे म्हळ्यार आमगेले रीती रिवाजू संस्कारू संप्रदायू सकड आनिके उजवाडा येऊ का आमगे GSB संघटन जाऊ का आणि आमगेले समुदाय एक मादरी समाज जाऊ का म्हणून हांव मस्त आशी पावता आता अनेक कळकळी प्रार्थना कसा म्हळ्यार पण आता ह्या इतले काम बरी रांदपेनी बीन मास साथ दिना ताका सकड सहाय मस्त जावका जाता आतां नित्यान तुमी तो घेवन पुरा करताची कसकसान रांदे काय शिंची की खोट्या पान हें करची की पत्रड्या पान पत्रड्या लावळ सारोच की पुरा करताची तशींची त्या दिवस येवन तुमी सकाळ लागू सांजिताय मस्त संख्येर येवन हांव येता आम्ही पुरा ಒಟ್ಟು करून मेळनो जाल तितले ते काम सुलभ करून दिवया इथे म्हळ्यार रांदपी आमकां संवय तांणी आमगेले मुख्य जावन आसताची जाल्यार ताका सहाय कितले जावं का आनी इतले जाणांक आतां हांतू भितर सांगू जायना नित्यान जाल्यार सांगता इतलो लोक येता शेनवार येता इतलो लोक येता म्हणून ह्या एक विशेष कार्यक्रम हो येद्दोळ जायना तेल कार्यक्रम तशें देखून हांतू भितर जनसागर येवच्या पुरकी म्हणून म्हगेल्या मना दिसता तशें देखून तुमी सक्कडेन जाल तितले संख्येर येवन हांगा बेंगळूरचे जनान येवन वासरींत आमी एक कुटुंबाचे सदस्य ಒಟ್ಟು जावन प्रितीन चंदायरी गम्मतेरी हांसून खेळून रांदपाक सहाय कोरया आनी तुमकां सगळ्यांक तुमगेल्या कुटुंबाक देव बरें करतलो तशीच सनातन धर्म सकडात आमी पुरा मस्त ते फॉलो करता आसाची आमगेले चेडू बाळांक जाल तितले देव स्वामे अशी सकड आमी चिके लागीं हाडोन ताजे तांकां परिचय करून दिल्यारी आमी आमगेले कर्तव्यांतू लोप जायना म्हणावं लागता आमी प्रयत्न करुया खंडितांत यशस्वी मेळटा ते म्हळ्यार स्वाम्याला आशिर्वाद आमगेर वयर आसा देवाला आशिर्वाद आसा आमकां कुलदेव आसा ग्रामदेव आसा आनी धर्मपीठ आसा सकड आमकां खंडितच तांगेल्या आशिर्वादान आमी यशस्वी जाताची म्हणून हांव म्हगेले 2 उतरां